गुड इव्हनिंग गोंयकारांनो. तुम्ही पळयता आसतले ही एक प्रायमरी शाळा. ही प्रायमरी शाळा आसता तेन्ना बरी क्लीन आसताली, हांगा सगळें सरावंडींग बरें आसतालें. जेन्ना ही शाळेक हेल्थ सेंटर केलें तेन्नासून जेन्ना हेल्थ सेंटर केल्यासून हांगासर पंचायतीन पंचायतीची जबाबदारी आसली की हांगासर क्लीन करूंक जाय आसली. ती पंचायतीन क्लीन करूंक ना. जेन्ना आमच्या कानार पडले हांगासर कोणाक त्रास जावंक लागले, म्हणजे लायक मलेरिया म्हण, डेंगू जाता म्हणून ही आतां झाडां वाडलेलीं आहा त्या प्रमाणे आमी मागीर एक गारजी तालिगांवच्या भुरग्यांनी एक इनिशिएटीव घेतली की ते आमी क्लीन करूया म्हणून. आयज तुमी पळोवंक शकता सकाळी आमचे रेव्होल्युशनरी भुरग्यांनी काम केल्लें आहा तालिगांवचे की ही जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली ती पंचायतीची आसली. सो पंचायत हितून फेल जाली करपाक, कित्याक हे आतां हेल्थ सेंटर आहा ही पंचायतीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली ती हे आख्खे क्लीन करपाक जाय आसले. तुमी आतां पळोवंक शकता हांगा पयलो प्रायमरी स्कूल आसले आनी ही आतां गार्डन तेंच्यांनी बांदला, तेजी हालत तुमी पळोवपाक शकता पयर. सो हेजे मेंटेनन्स करपाची कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी? पंचायतीची न्हू. सो पंचायतीन ती इनिशिएटीव घेवपाक फेल जाल्ले आसा. सो आमी मागता आमचे पंच वा सरपंचा कडेन की तुमी दुसरी गार्डनां हे करच्या पेक्षा ही आसा तीच पयलो मेंटेनन्स करचे.